गोंयभरची बेवारशी गोरवां धरपाची तयारी पणजे महापालिकेन सुरू केल्या। सरकारान हे काम पणजे महापालिकेक दिलां। दर म्हयन्याक तांकां 4 लाख रुपयांची मजत मेळटली, पूण पणजेचो महापौर ह्या निर्णयाक तेंको दिना। दुसरे वटेन गोरवांक धरपा खातीर कामगार सोदपाचें काम महापालिकेन चालू केलां। तशेंच गोरवांक उखलूंक गाडी घेवंक निविदा काडल्या। I was not in favor of CCP catching the stray cattle in whole of Goa. I can understand in our jurisdiction, but in our whole of Goa, I was not in favor of it. But since the government is insisting, I just kept quiet. ताजे जायतेचे प्रेपरेशन चालू आसा आमचे। तशे आमचे जे वर्कर जे आसा हू आर कम्फर्टेबल एंड हू आर एक्सपिरियन्स्ड इन कॅटल कॅचिंग, तांकां तसले वर्कर रिक्रूट करपाची प्रोसेस सुरू केल्लो आसा। मागीर आमची जी पॉज आसा पेंजीम एनिमल वेलफेअर सोसायटी, तांचे जे मनीस आसा, तांचे जे एक्सपिरियन्स्ड कामदार आसा थंयसर, तांकांय आमी एकठांय करपाचे प्रयत्न चालू आसा। आनी आमची मेन म्हणटा ती व्हेहिकल हायड्रॉलीक लिफ्ट, ती हे जी गोरवां आसा तांकां बरे तरेन उखलची आनी गाडयेन घालची, अशी एक पद्दत सुरू करपाक ही व्हेहिकल आमी मागयल्या, ताजें टेंडर केलां। हे सगळे जावपाक थोडोसो वेळ लागतलो आनी हें जालें की आमी आमचे कॅटल इम्पाउंडींग ड्रायव सुरू करतले। अजून म्हाजें डेट दिवपा जायना। हे जे प्रेपरेटरी टायम जो आसा मनशांक ट्रेन करपाचे, गाडी हाडपाची, हाका थोडो टायम लागतलो। गोंयच्या प्रादेशीक आराखड्याचेर जनमत घेवचे पयलीं शार आनी नगर नियोजन कायद्यान फावो ते बदल करपाक जाय, अशी सुचोवणी पियर्न सिटीजन्स फोरमान सरकाराक केल्या। ग्रामपंचायत आनी लोकांच्यो भावना मतींत घेवन प्रादेशीक आराखडो तयार करतले, अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्लें। पियर्न सिटीजन्स फोरमान मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला। It would be more expedient if the law of Town Country Planning Act is amended and participatory planning process is ingrained there, because it is not there. एक mechanism set जातलो की पंचायती आणि म्युनिसिपॅलिटी कशें कन्सल्ट करप, should be amended to ingrain participatory planning process, which is envisaged in the 73rd, 74th Amendment to the Constitution, which was much later in time. So while Honorable Chief Minister has said he is going to take all stakeholders into confidence, it is essential that he amends Section 910 and the Act as such, Goa Town and Country Planning Act. Opinion poll was a plebiscite, and opinion poll घेवपाक पार्लमेंटान एक्ट केल्लो आनी त्या एक्टाच्या अंडर ओपिनियन पोल घेतिल्लो। मागीरूच त्या ओपिनियन पोलाक सॅंक्टिटी येता। वाय आय एम मेन्शनिंग दिस टू यू, फाल्यां जर गोंयांत रिजनल प्लॅन मेकिंग नाल्यार वॉट एवर इट इज प्लेबिसायट मॉडेल जर आमी घेतलें, जाल्यार तो प्लेबिसायट मॉडेल कायद्याच्या अंतर्गत आसूंक जाय। शेनवारा सकाळीं जुवारी पुलाचेर मदींच गाडी दवरली आनी ड्रायव्हर गायब जालो। गाडयेच्या ड्रायव्हरान पुलावेल्यान उडी मारून आत्महत्या केली म्हूण बरोच बोवाळ जालो। गाडी पुलार मदींच दवरिल्ल्यान येरादारीची सुमार 2 वरां गचमुड्डी जाली। उपरांत गाडी कोणाची ताचो पुलिसांनी सोद लायलो आनी ताका फोन केलो। गाडी पुलार अचकीत बंद पडली म्हूण आपूण मडगांवां क्रेन हाडपाक गेलो अशें गाडी चलोवप्यान सांगलें। पुलिसांनी गाडयेच्या मालकाक तालाव दिलो। शेनवारा सकाळीं 9:30 जुवारी पुलार कोणे तरी स्कॉडा गाडी दवरली आनी गाडी चलोवपी नाच जालो। गाडी मदींच दवरिल्ल्यान दोनूय वाटेंतल्यान गाडयांची रांग लागली। उपरांत आक्षे पुलीस, येरादारी पुलीस तशेंच मरीन पुलिसांनी ताचो सोद घेतलो। मरीन पुलिसांनी दर्यांत कोणाची कूड मेळटा काय हाचोय सोद घेतलो। येरादारी सुमार 2 वरां खातीर आडखळून उरली। तो मेरेन आक्षे पुलिसांनी गाडयेच्या मालकाची म्हायती काडली। गाडी प्रिती प्रकाश कोटे हिच्या नांवार आशिल्ली। त्या वेळार गाडी तिचो पूत प्रितेश कोटे चलयतालो अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळी। उपरांत पुलिसांनी प्रितेशाक फोन केलो। गाडी पुलार अचकीत बंद पडली। आपूण गाडी ओडपाक क्रेन हाडपाक मडगांवां गेलो अशें ताणें पुलिसांक सांगलें। पुलिसांनी उपरांत ताका 600 रुपयांचो तालाव दिलो। पूण सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ताचे आनी ताच्या बापायची सकाळीं बाचाबाची जाल्ली।
आनी ताची तिडक ताणें पुलार गाडी दवरून काडली. बापायक भूत शिकोवपा खातीर ताणें तशें केलें अशें सुत्रां सांगतात. पुलिसांनी उपरांत गाडी क्रेनीच्या आदारान ओडून पुलावयल्यान काडली. पूण गाडी मदींच दवरिल्ल्यान जुवारी पुलार गाड्यांची रांग लागली आनी पुलार बरेंच वजन वाडलें. जुवारी पुलाची सद्या परिस्थिती बरी ना. अशा वेळार पुलिसांनी गाडयांक पुलार न्हय तर पुलाच्या भायर आडोवंक जाय आशिल्लें अशें लोक उलयताले. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.